गोंयकारांचो उत्सव तरणाट्यांचो उत्सव युवा महोत्सव शेनवारा 23व्या गोवा युवा महोत्सवाक माशे काणकोणांत सुरवात जाली। हो 2 दिसांचो उत्सव फाटली 23 वर्सां जाली कोंकणी भाशा मंडळ घडोवन हाडटा। ह्याच महोत्सवाच्या माटवांत तरणाट्यांच्या सळसळट्या रक्ताक विचारांक मातृभुंये खातीर पेटून उठपाक कीट मेळटा। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। 70 जाल्लो मोर्चा जावं बाकीच्या वाठारांनी जय म्हादईचो आवाज जातालो, म्हादई खातीर झगडटाले, त्या सगळ्या झगड्या भितर त्या सगळ्या लढ्या भितर युवा महोत्सवाच्या माटवांतल्या प्रत्येक कलाकारान आपलो वाटो दिल्लो, आपले योगदान दिल्ले। घडयेक परतून एकदां ती गरज आयिल्ली आसा आनी ह्या जर गरज पडली जर जायत हांव तुमकां सगळ्यांक विचारता, ह्या म्हादईच्या लढ्या भितर सामील जावपाक तुमी सगळे तयार आसात? इतले हळू हय म्हणले म्हण कोणा आयकपना। म्हादईचो लढो जर फाल्यां रस्त्यार पावलो जाल्यार ह्या लढ्या भितर सामील जावपाक युवा महोत्सवाचो माटो तयार आसा? तुम्ही जर तयार आसा जर जायत जाल्यार म्हाका दिसता की म्हादईचो लढो जो कित्येक वर्सां पयले सुरू जाल्लो, जंय 7व्या युवा महोत्सवा भितर वाळपय जाल्ल्या जंय म्हादईची पयली खेपेक आवाज संपूर्ण गोंयान आयकल्लो, तो म्हाका दिसता मुखार व्हरपाक आमी शकतले। कोंकणी भाशा मंडळ 26 जानेवारी हो अस्मिताय दीस सरकारी पावंड्यार मनोवचो म्हूण परत मागणी करत आयला। हे वर्सा सावन सरकारान तो मनोवपाक सुरवात केल्या हे पळोवन आमी खोशी जातात। फुडल्या वर्सा सावन तो प्रत्येक शाळांनी आनी कॉलेजींनी मनोवचो अशी आमची इत्सा आसा आनी मागणी आसा। हे वर्सा युवा महोत्सव घडोवन हाडूंक गोंय सरकारान खेरीत अर्थीक मजत केल्या अस्मिताय वर्साच्या कारणान देखून आमी तांचे भोव उपकारी। London School of Economics, they taught research is not about what, research is about why. And in Silicon Valley, I learned it's innovation which makes business. Now, if I combine the three, that means it's a process, it's why, and it's innovation. If we can work on these three, who will be working on these three? Youth. And what will be the product? It will be peace. So if Tagore said, "Paschate rakhibe jare, paschate tanibe she," that means if you keep people backward, they will pull you down. It has to be an included society. There is no hanky-panky in it. There cannot be anything other than celebrating diversity.